Youth of GSB Cordial Sports Association adukon jatashe GPL Utsav 2024 ache विंगड विषय तुम्ही पळयता आसाची मिगलोटू श्रद्धा पे आसाची भारत ग्रुप आदकोनो ट्राय ज्वेल्स तांगेलेच एक ब्रँड आज एक विशेष कसं म्हळ्यार आर्ट एक्झिबिशन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करता सो GPL उत्सव तुम्ही मस्त वर्ष कोण पळयता आसाची कितले खुश जाता एक पार्टिसिपेट करूक हंतो म्हणून. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका आय कंग्रॅच्युलेट यूथ ऑफ GSB टीम 8 वर्स दखून तुम्ही चुकना अशी एवरी इयर हे GPL सेलिब्रेट करतस आणि एवरी इयर एक नवे ॲड जातस आणि इट्स बिकम लायक पयरमेल पूत म्हणतशिल्ले इट्स एन इमोशन, इट्स नॉट एन इव्हेंट म्हणून. सो एवरीबडी पूर चलडून दखून होड्ड तनक दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट की GPL केन्ना जाता म्हूण एवरी इयर. सो and this is the new talent to me. Every year नवे टॅलेंटाक एक प्रोत्साह दिता ती आमची गेल्यांक वयर येवच्याक. सो आय रियली एप्रिशिएट दॅट अँड कंग्रॅच्युलेट यू ऑल फॉर युअर एफर्ट. आणि आमची गेल्यांक आनीक हें करचें म्हळ्यार पुरा जना येवन पार्टिसिपेट करून आनीक एक व्हड इट शूड बिकम अ वर्ल्ड वायड इव्हेंट जावका पुरा कडेन दाखून GSBच्यान येवन हाका एक सपोर्ट करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. अँड thank you once again for giving me opportunity to be a part of this event. Thank you. Thank you ma'am. At inaugurate karya. Youth of GSB viewers, namaskar. GPL Sports Association presents Arch Pharma Labs GPL Utsav 2024 powered by Reliance Smart Bazaar. या कार्यक्रमांतू या वर्सवे आम्ही तुमगेल मुखारी एक नवे विषय घेऊन आयलांच. प्रति वर्ष GPL उत्सवांतू एक काय पुणे एक नवे विषय असता म्हणला तुमकां गोत्तो असं या वर्षी कसलता एक नवं म्हणून सांगलारी एक आर्ट एक्झिबिशन आम्ही तुमगेल खातीर घेऊन आयला आसाची. आमगेल GSB समाजाचे आर्टिस्टांक एक प्लॅटफॉर्म दिवका तांणी तांगेल आर्ट फॉर्म आमगेल्या सगळे समाजा येदोर दाखवत तसला एक वेदिके निर्माण जावका म्हणलं उद्देशान या एक आर्ट एक्झिबिशन हांगा चलता असं 3 दिवस या GPL उत्सवा संदर्भेरी या एक आर्ट एक्झिबिशन चलचें असं. भितर वचून आमी पळया कसं आर्ट फॉर्म्स आसा आणि हांगाच्या आर्टिस्टा लागीं उलोवंच तसले एक प्रयत्न आमी आतां करूया. आर्ट एक्झिबिशनांतू भितर येयला जाता हांगा आमकां मेळचें दिसलें फर्स्ट स्टॉल तुमी मातशें पळयता आसा आर्या शानबाग हांगेला आनी कसो पुरो आर्ट फॉर्म्स हांगा दवरला म्हणून सांगून आमी आतां पळया. हॅलो फस्टाक खंय तुला येता अशें तुमी. हांव आर्या शानबाग म्हणून हांव येल्लापूर उत्तर कन्नडा दाखून येवचें. ओके सो हांगा कसो पुरो आर्ट फॉर्म्स दवरलेलो. हांगा हें केटल पेंटींग म्हणून ते च्या न्ही घालता सिलींच पळय फुडें ताजें केटल पेंटींग म्हणटात हाका. हें न्यूजपेपर आसता न्हय ताजे रोल्स करून हें आफ्रिकन डॉल्स केलेले. ताजे नंतर हें रेझिन आर्ट म्हणून मेळटा. हें सेम आतां तुमकां वॉटर टायप ऑफ फील जाता हें पळोवच्याक बट अशें हार्डस. सो हें रेझिन आर्ट म्हणटात. हें मिक्स मिडिया आर्ट कसं वेस्ट पुरा घरांत आसता पळय तें पुरा मेळना तें की हें पुरा रस्ट धरलेलें. हे स्प्रोकेट्स हें पुरा बायकांत न्ही आसता न्हय तें पुरा मेळ न्हू हें पेंट ब्रशांनी ओल्ड पेंट ब्रशांनी मेळून हें केलेलें मिक्स मिडिया आर्ट म्हणून. हें लिपन आर्ट म्हळ्यार गुजराताचें मोस्ट फेमस आर्ट तांचें. सो तें एक अशी केलेलें हें लिपन आर्ट. हें अशी वॉल हँगींग एंटीक लूक टायप दिवच्याक अशी कसं ताजेर एक सान अशें कसं दवर येत लायक अशें हस्ती टायप अशें न्ही दवर येत. सो हें एक वॉल हँगींग टायप. तें सोडल्यार हें मिगेले टोट बॅग्स हें पुरा टोट बॅग्स हें. सो आता हे हॉबी बेस्ड कोर्स की तुम्ही की प्रोफेशनली करता की नाही मिगेले प्रोफेशनलीची हॉबीची हॉबी जावन स्टार्ट जालेले मागीर हे पुरा प्रोफेशनल टच दिता आसा.
हे हांव 5 years दाकून करतास 5 years दाकून कोर न्हू हांव NGOक दिवचें आशिल्लें सेव लायफ ट्रस्ट म्हणून अर्जुन भंडारकर म्हणून बंटवाळचें हांव ताका बंटवाळ तेराईल तावळ दिवचें आशिल्लें लास्ट इयर हांव इंडिपेंडंट सेल कर न्हू ओल्ड एज होमाक दिलें सो हाजी कसं सेल जातना इतलें वर्स तें हांव सेल जाल्यार पुरा दुड्डू NGOका दिलेलें सो म्हाका एक तें पॅशन म्हळ्यार घरांत तूं खंय अशी फूल ऑक्युपायड आसा प्लेस खंय दवरताश ना सो ते हॉबी रावचे ना म्हळ्यार दाखोवन करचें आनी अशी एक सर्वीस न्हू गूड सर्वीस एक सोसायटीक दिवची म्हणून तशी NGOकांनी दिवचें कोर ओके मस्त माहिती शेअर केली तुम्ही आमगेलो मस्त धन्यवाद आता आमगेलो नव्या भट्ट हान्यासाची सो फर्स्ट खंयच्या गांवांत तुला आम्ही हांग मंगळूर आसा मैसूरची बेसिकली सो आतां आमी मंगळूरांच आसची तशी हांव ऑनलायन एंड ऑफलायन क्लासेस घेता आसा अडल्ट्सांक एंड किड्सांक घेता आसा सो आतां हांगा कसो पुरो आर्ट फॉर्म्स दवरलेलो आसा एब्स्ट्रॅक्ट्स करून न्हू एब्स्ट्रॅक्ट आसा मागीर कॅनवस पेंटिंग्स फॅब्रीक पेंटिंग्स पुरे इन्क्लूड करून दवरला मागीर इंडियन आर्ट फॉर्म्सय आसा लायक मधुबनी कलमकारी सगळी इन्क्लूड केला मागीर लो पॉली तशें पुरे मस्त आर्ट फॉर्म्सय इन्क्लूड केला हांव तशें पुरे फ्रेम्ड तुमकां दिसता राजस्थानी पेंटिंग्स ते पुरे आसा मागीर MDF बोर्ड्सारी येदे सकड केला राम मंदिराचे तेन्ना रिसेंटली आमगेले प्राण प्रतिश्ठापन जालें निमती ताजे सकड करून दवरले तशी थंय एक आसा ट्रायबल आर्ट ते बाटीक प्रिंट म्हण तांची त्या वेळेस करून दवरला तशी सो तशी एक क्युरियोसिटी निमगुचे हें एक राम मंदिराचे करचाक कितलो टायम घेतलो तुमकां म्हाका ऑलमोस्ट 1 वीक घेतला 1 वीक घेतला ओके सो मस्त लायक कलेक्शन आसा हांगा मस्त खुशी जालें उलोवन मस्त धन्यवाद आता आमगेलो प्रदीप भंडारकर आनी आसाची सो प्रदीप खंय तुला नेच हांव बेजिकली किनिगोळी आसच्या बेंगलोरान सो हांगा कसो पुरो डिस्प्ले केलेलो आसा आर्ट फॉर्म्स हें एक्रिलीक म्हण मिडियम हें एक्रिलीक मागीर हें वॉटर कलर्स हें पुरो वॉटर कलर्स हें वॉटर कलर सो त्या पुरे तूं हॉबी बेस्ड करची की प्रोफेशनली की वय हॉबी बेस्ड कितले वर्स तुला करता फुडें चायल्डहूड दाखोवन अशींची ड्रॉइंग करता आशिल्लो मागीर लॉकडावन टायमान तूं टेक्निकली ताजे पळोवचें स्टार्ट केलें स्टडी करूं स्टार्ट केलें तशें जावन मागीर थोडेचे आर्टांत इंट्रस्ट डेवलप जावन थोडे चल पुरो आर्ट फॉर्म स्टार्ट केलें ओके मस्त खुशी जाल्या आर्ट वर्क्स पुरो पळोवन मस्त धन्यवाद थँक्यू आता आमगेलो KP गुरुप्रसाद राव हांणी आसाची हांगेला एक आर्ट वर्क्स हांगा डिस्प्ले केलेलो आसा तुमी पळयता आसाची हांगेला एक ಸ್ವಲ್ಪ उल्लोया फस्ट तुमी खंयच्या गांवांत तुला येता अशें हांवें विटला ताकून हांगा आतां तुमगेले GPL अंत आर्ट एक्झिबिशन अंत आतां आमी डिस्प्ले केले आता हांगा अशे आर्ट फॉर्म्स पुरे कसो पुरे आसता आमगेले अंतू सोडे येयले थोडे भवन आज अबान बाब म्हळ्यार परत सुमार रामकृष्ण परमहंस मागीर राघवेंद्र स्वामी गेले मागीर हे आमगेले हाजे व्यास म्हणून गेले मागीर सुमार इतले हाजे खंयचे सिनरी आसा मागीर हे पुरो हांगेले प्राणी गेले मस्त नेमनाचे आनी हांगा हे पुरो केल्लो आसा पुरो एक्रिलीक कलरारी हांव सोडयलो आसा हे सुमार वर्स लागून हांव ते कंटिन्यू हॉबी म्हणून करता आसा कितले वर्स एक अंदाज अबावट एक 5 years ओके ताकून केला तांतू मागीर आमचो अंतू केले खंयचे चारकोल ड्रॉइंग्स तांतू केला मागीर हाजी अशी फुडें म्हाका नम्मा कुडला एक चान्स मेळ्ळो चान्स म्हळ्यार जस्ट हांवें तांकां एक देवी गेले एक पेटयले म्हाका ताणें हें केलें हे जेर म्हळ्यार सिनियर सिटीजन एक पेटय म्हणलें एक देवील फोट पेटयला ताका म्हाका तूं येवंक म्हण आपोवन थंय म्हाका तें ऑनर केलें ऑनर करून ताका म्हाका एक नंबराचें पुरोदंड हांव एकलो वता ते म्हणजे म्हाका एक नंबर तें आनीक चड करूंक एक उमेद मेळ म्हाका एक 2 वर्सां मागची ओके भारी चंद आसा कलेक्शन मस्त धन्यवाद आमगेलो इतलो वेळ उलयला थँक्यू आता आमगेलो भागीरथी भंडारकर आनी आसाची हांगा तुमी तांगेल वॉलार पळयता आसा कितलो चंद एक डिस्प्ले केला आनी म्हूण सांगून पेंटिंग्स पुरे केल्लेलो आसा ते कसो पुरे हांगा डिस्प्ले केला म्हणून हांगेला एक ಸ್ವಲ್ಪ उलया सो फर्स्ट हांगा कसो पुरे आर्ट वर्क्स आसा म्हाका नेचर पेंटिंग म्हळ्यार भारी खुशी म्हगेले 3/4 वर्क्स ऑयल ऑन कॅनवस हें मात्र एक्रिलिकार केलेलें कळवा आनी ಸ್ವಲ್ಪ म्हाका स्टोन्स आनी गार्डन अंतानी दवरतसले वर्क आनी म्हळ्यार खुशीची सो हे हॉबी बेस्ड करची की हांव एक्चुली वय हॉबी स्टार्ट जालेलें
मागीर 2009 अंतू मेगेल पुत्ताक ड्रॉइंग क्लासा वरतंते ते पळोवन हांवें सर आल्या विष्णू शेवगूर सर आल्या शिकली शेवगूर स्कूल ऑफ आर्ट अंतू ते शिकून मागीर हांव आतां कॅनरा CBSE इंतू ड्रॉइंग शिकयता चेडवांक घरकाड क्लास काडटा सो एक अंदाज हें एक एक्रिलिक पेंटिंग करता म्हण जाल्यार कितलो टायम लागता ऑलमोस्ट लायक तूं आतां कंटिन्यूस एट स्ट्रेच बसल्यार एक 10 days भितर म्हळ्यार फिनिशींग आनी तितलें दिवका कंटिन्यूस भारी चंद आसा कलेक्शन खंडीत आमगे व्यूवर्स हंगे येवन एक विजिट दिताच थँक्यू तुमगेल विशेस मस्त धन्यवाद उलयले आमकां एक प्लॅटफॉर्म दिलेले मस्त थँक्स आमगेल वर्क डिस्प्ले कर थँक्यू सो मच आता आमगेलो टू सौम्या कामत आनी आसाची हांगा तुमी म्हाका पळयत आसाची एक लायक कलेक्शन आर्ट वर्क्साचें विंगड आर्ट वर्क्स हांगा दिसता आसा ते कसं जालें म्हणून सांगून हांगे लागीं उलोवन आमी कोण घेवया सो फर्स्ट खंयच्या गांवांत उलोवन येता आसा तुमी हांव बेजिकली मँगलोर आसना आतां वाळडेक जावन सिद्धापूर पावलें ओके सो सिद्धापूर आसान आतां एग्जिबिशन म्हणलें खातीर हांगा आयल्या सो हांगा कसं पुरो दवरलेलें आसा कलेक्शन मस्त व्हड कलेक्शन आसा सो एक कसं पुरो आर्ट फॉर्म्स आसा म्हणून सांगून एक ब्रीफार सांगचें म्हणून स्टार्टींग फ्रॉम मंडला तकून स्टार्ट केलें तशी डॉट मंडला इंट्रस्ट आयलें डॉट मंडला केलें तशी मुगेल जर्नी जाता जाता पुरो आर्ट फॉर्म्स म्हाका जावं काय म्हणून दिसलें एक करता आसा आनी एका परफेक्शन ना बट सॅटिस्फॅक्शन मस्त आसा पेशन्स लेवल मस्त दिसता सो तशी कंटिन्यू जाता आसा करता आसा सपोर्ट जावं का पुरो सो कितले वर्स तुलान करता आसा ऑलमोस्ट 4 years तकून प्रॅक्टीस करता आसा ओके सो मस्त खुशी जाल्या मस्त लायक कलेक्शन आसा खंडीत आमगेल व्यूवर्स हांगा येवन एक विजीट दिताची म्हणून आमी लेखताची सो मस्त धन्यवाद आमगेलो तितलो वेळ उलयलो थँक्यू यूथ ऑफ GSBक मस्त धन्यवाद दिता पुरा आर्टिस्टांक असल प्लॅटफॉर्म प्रोवायड केलेले अशीच नेक्स्ट इयर सुमार असल प्लॅटफॉर्म्स भरलेले पुराक दिवका म्हूण हांव सांगून घेता थँक्यू सो मच आता आमगेलो टू रुपेश भंडारकर आनी आसाची हांगा भारी लायक एक आर्ट वर्क्स हांगा तुमी वॉलार पळयता आसाची हांगा लायक एक ಸ್ವಲ್ಪ उलया सो रुपेश हांगा पुरे आर्ट वर्क्स पळयता आसा हें कसं आर्ट वर्क है एक्चुअली सो तुम्ही पळयला म्हणजे हांव पुरा बेसिकली चारकोल आर्ट हांव स्टार्टींग म्हगेले पेन्सिल आर्टातून स्टार्ट केलेलें सो आर्ट इंडस्ट्रीन तूं जस्ट रियलिस्टीक ड्रॉइंग कसले मस्त वॅल्यू ना म्हणून केलें सो चड एक्सपेरिमेंट करत आसा सो तंतू आतां हें चारकोल आर्ट आतां कॅनवासार करता आसा तशें हांव कलर आर्टय केला बट म्हगेलो इंट्रस्ट मेन ब्लॅक एंड व्हायटांत कित्याक म्हळ्यार ब्लॅक एंड व्हायटांत तूं जनरली म्हगेलो निमगे जायना तूं कलर कसले करना मग कलर करता हांव जाल्यार कॉन्ट्रास्ट रेशियो अंत भितर आशिल्ली तितली म्हाका कलर अंत तितली दिसना आनी म्हगेल स्पेशलायजेशन चारकोल सो चारकोलान मस्त वर्स करून हांव करता काम सो तशी हांव आतां हे पळय ब्लॅक पेपरार व्हायट पेपरार ब्लॅक सो कॅनवासार सो विंगड एक्सपेरिमेंट्स विंगड टायप ड्रॉइंग केला हांवें सो बेसिकली आय एम ए चारकोल आर्टिस्ट वय सो बेसिकली हें पुरे कोरका म्हणजे जाल्यार एक अंदाज टायम कितलो लागता तुमी पेशन्स मस्त जावंक दिसता हें कोरका डिपेंड्स टायम तुका स्टार्टींग ऑफ द जर्नी इट मस्त टायम लागता बट एज यू गो अहेड हें केलो विदीन हाफ एन आवर एक येता खंयचें आर्ट खंयचें आर्ट तूं एक घंटे भितर एक येता तें एक म्हयनो करून एक येता तूं कितले टायम घेता तितले चंद जावन येता तितले विशय सो तूं ओगूर पेशन्सार दवरल्यार कितले काळ करून करत आर्ट सो स्पेसिफीक टायम ना सो एक घंटा नाही केलेले तें पुराय एक दीस भितर केलेलें आसा तशी मस्त खुशी जाल्या आनी मस्त चंद आर्ट वर्क्स पळोवन मस्त खूश जाल्या मस्त धन्यवाद इतलो उलयल्या थँक्यू यूथ ऑफ GSB आमकां पुरा सपोर्ट केलेल्याक तशीच सगळ्या जनाक अपकमिंग आर्टिस्ट न्यू कमर्स पुरा जनाक तुमी अशीच मुखार सोन आनीक चड लायक व्हड प्लॅटफॉर्मार हेल्प करता म्हणून निमून घेता थँक्यू सो मच थँक्यू आता आमगेलो टू वसुधा भंडारकर हांणी आसाची हांगेलो आर्ट फॉर्म्स कलेक्शन तुमी आतां पळयता आसाची हांगेला एक ಸ್ವಲ್ಪ उलया खंयच्या गांवांत उलोवन येता हांव बैंदूरतान येता बैंदूर तालुका थंयताना उपुंद थंय लागली मागीर म्हळ्यार सांगताना हॉबी आतां होगूर कमिशन आर्टवर्क स्टार्ट केला हॉबी म्हण आतां म्हळ्यार म्हाका पेपर पेन्सील धरनी जाल्यार जायना स्टार्टिंगाक हॉबी ताना आतां इतलें आयला म्हळ्यार आमगेले एक कल्चर आमचेगेलें एक कल्चर म्हण दाखोवका म्हण हें केलां म्हळ्यार आमेंबल सुबराव पै तांणी म्हळ्यार हांव तांगेले एक स्कॉलरशीप घेतला ते म्हळ्यार त्या एक उडगासाक हांव तांगेले एक सोडायला आनी वेदव्यास कामत हांगा त्याच खातीर आनी स्वामी आमगेले काशीमठ स्वामी आनी गोकर्ण मठ स्वामी तांगेले एक सोडोका म्हण न्हू आनी ते परत गुरुजी गोळवलकर आनी म्हाका हांव एनिमल लवर बेजिकली ताजे खातीर एक इतले एनिमल्स डॉग उरचो पुरो कॅट तशी
तसल पुरा एक सोडोका म्हणून चारकोल असं केलो पेन्सिल असं तशी तशी भारी लायकच कलेक्शन खंडित आमगेल व्ह्यूवर्स हांगा येवन विजीट दिताच म्हणलें मस्त धन्यवाद थँक्यू आणि हांग यूथ ऑफ GSB मस्त थँक्स म्हणच्याक इश्ट करता कसं म्हणा हांगा आसिलान तू पळोवचें गेल्यार हांव चिसाना म्हळ्यार मस्त चिके भंय आशिल्लें कशें जात की कसं की म्हणून न्हू जाल्यार इतलें सान आर्टिस्टांक वरें इतलें बरें प्रोत्साह दिवच्याक मस्त धन्यवाद थँक्यू व्हेरी मच आता आमगेलो तो श्वेता कामत हांणी आसाची हांगेला आर्ट वर्क्स आमी हांगा पळयता आसाच हांगेला एक ಸ್ವಲ್ಪ उलोया फस्ट तुमी खंयची गांवांतुल्यान येता हांव बेंगलोरा देखून आयल्या आनी थँक्यू लॉट यूथ ऑफ GSB एंड GPL टीम आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या लेखाक हांव म्हळ्यार हांव चारकोल देखून ऑयल कलर्स पेन्सिल शेडिंग पुरा करता आसा आनी एब्स्ट्रॅक्ट इज माय मोर दिस एंड प्लस आय एम इनटू हँड पेंटेड बॅग्स बिजनेस वेर वी पुरा बल्क ऑर्डर्स खातीर आनी आमी करताची फॉर इव्हेंट्स एंड फंक्शन्स ओके सो हांगा आशिल्लें कलेक्शना ಬಗ್ಗೆ एक ब्रीफर सांगची म्हण जाल्यार कसं पुराय दवरला आतां या चारकोल या ऑयल या ॲक्रिलिक एंड प्लस पेन्सिल शेडिंग आसा दिस इज पेन्सिल शेडिंग कलर पेन्सिल्स तो पुरा वरायटी आनी करता आसताची तशी सो आय एम इनटू इट आनी या हँड पेंटेड बॅग्स सो भारी लायकच कलेक्शन मस्त खुशी जाली तुमकां उलोवन मस्त धन्यवाद थँक्यू रजत फॉर ऑल युअर कोऑपरेशन थँक्यू सो मच थँक्यू सो थँक्यू आता आमगेलो तो विद्या पै हांगा आसाची हांगा एक एक्झिबिटाक आमी येवन पळोवल्यांची कसं पुराय दवरला म्हणून हांगेला उलोया फस्ट तुमी खंयच्या गांवांतुल्यान हांव उडपा दाखोवन आयिल्लें सो हांगा कसं पुराय कलेक्शन ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ರಿಲಿಕ್ ಹಾವು ಹಂತು ಕೊರ್ಚೆ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಹೊಳ್ಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತೂ करता ಕಡೆ ಮಿನಿ ಹಂತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಳೆ टीव्हीला दवरचक असल पुराय स्टार्ट केला आता आणि स्कल्पचर्साचे चड म्हाका इंट्रस्ट सो तसल टायपाचे हांव चड करता सो भारी चंद जाला पुरे कलेक्शन भारी लायक आसा सो पार्टिसिपेट केलेला काय मस्त थँक्स आणि आमगेलो तुमकां मस्त थँक्स तुमी म्हळ्यार आमकां इतले लायक प्लॅटफॉर्म दिला आमचे गेल्यान तो फर्स्ट टायम की म्हणून अशी म्हळ्यार पुरा कडेन दाखून एक फर्स्ट टायम अशी आमचे गेल्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिला तुमी यूथ ऑफ GSB मस्त थँक्स थँक्यू मस्त थँक्स आमगेलो आता गायत्री नायक हांणी आसाची हांगेला आर्ट फॉर्म्स तुमी पळयता आसाची कसं पुराय आसा म्हणून सांगून हांगेला उलोवन कोण घेवया सो हांगा कसं पुराय आर्ट फॉर्म्स तुमी डिस्प्ले दवरलेलो आसा श्योर मिगेल आर्ट वर्क कसं म्हळ्यार मिरर आर्ट वर्क आसा मागीर फंक्शनल आर्ट वर्क लायक कार डँगलर्स मागीर काव हेड फ्रिज मॅग्नेट्स आनी पुराय आसा हांव कसं यूज करता म्हळ्यार डॉट पेंटींग टेक्नीक यूज करता आसा अँड आय यूज ॲक्रिलिक पेंट आनी तुमकां ह्या कसं मोस्ट सेलिंग प्रॉडक्ट मिगेले नेम प्लेट्स चलता आसा आनी हांव ह्या ऑनलायन क्लासीस वरें घेता सो खंयच्या गांवांतुल्यान येता अशें म्हणून हांव मंगळुरा दुखून मंगळुरातून ओके सो मस्त खुशी जाल्या भारी लायकच कलेक्शन थँक्यू इतले वेळ आमगेला उलयला मस्त धन्यवाद थँक्यू फॉर गिविंग अस दिस ऑपॉर्च्युनिटी थँक्यू आता आमगेलो तो नम्यश्री नायक हांणी आसाची हांणी हांगा कसं पुराय डिस्प्ले केला म्हणून सांगून हांगेला उलोवन कोण घेवया सो फस्ट खंयच्या गांवांतुल्यान येता आसाची हांव पुतूरतान आनी हांव नम्या बट म्हगेल ब्रँड नेम इज कलाकोर म्हळ्यार आमगेले कंप्लीट रेझिन आर्ट्सान येता सो मेजरली आमी फ्लवर प्रिजर्वेशन्स करताची आनी टेबल आनी घरा बागिलांनी पुरा करताची सो हांगा पळोवत जाल्यार तुमी पेपर वेट्स अशे पॉंड वरी पुरा कोन्न दिला तशें मागीर चडावत आमी कस्टमायज टेबल्स आनी ऑन डिमांड तशें कोन्न दिताची तशें सो कितले वर्स तुलान हें पुराय करता आसा 1.5 वर्सां तान करतास मात्र हांव आतां वय कामा ओट्टू म्हगेलें पॅशन म्हूण आशिल्लें एक मुखार सुनू आनी हांव हें बिझनेस स्टार्ट केलेलो आसा सो इट्स रनिंग फ्रॉम 1.5 year ओके मस्त खुशी जाल्या तुमगेलो उलोवन मस्त धन्यवाद थँक मागीर आमकां एक असल एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवन विंगड जाणांक नेटवर्किंग करोच तसल आमकां पुरा तुमी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेलो आसना बारी लायक जाला बारी खुशी जाला असल प्रति वर्स येवो आमकां लायक नेटवर्किंग आनी असल आनीक मस्त मस्त अनुभव मेळो म्हणटा थँक्यू आमगेलो आता मेखला नायक हांणी आसाची हांगेला एक ಸ್ವಲ್ಪ उलोवन हांगेल कलेक्शना ಬಗ್ಗೆ आमी कोण घेवया सो फस्ट खंयच्या गांवांतुल्यान येता आमी बेंगलोर वचून आयिल्ली ती सो हाजे खातीर म्हणून बेंगलोर वचून आयिल्ली ओके यूथ ऑफ GSB असल एक प्लॅटफॉर्म दिला ती आमगेल कम्युनिटीचे एक आमगेल कम्युनिटीचे पूर जनके कळटा कसं आर्ट वर्क करता कसा नमण्याचे म्हणून मुखारसून आमकां ऑर्डर येवचे लायक युजफूल जाता तशें आमी बेंगलोर वचून पुरो आयटम्स घेवन आयिल्ली ओके सो कसं पुरो दवरला कलेक्शन एपॉक्सी रेजिनाचे पुरो आयटम्स आनी करता ती अशी देवाल फोटो घालून लायट आनी पुरो घालून करता ती अशी लायट स्टँड्स क्लॉक्स
पूरा ट्रेस पूरा नमूनेचे करतात पूर कुंकुम दवरची ट्रे लिपस्टिक होल्डर्स मागीर कोस्टर्स आता रामल कोस्टर्स पुरा मागीर मॅग्नेट्स पुरा मस्त ट्रेंडिंग आसा आणि हरडिकेचे वरमाल आणि कसले रोज तसल पुरा कसले फ्लवर्स आणि पेटयला री ना जाल्यार बेबी बर्थ डिटेल म्हणतात चेरडू जल्ला नंतर ताजे त्यांनी हॉस्पिटला तोकून दितात ते बब्बाले हे कसं ते ब्रेसलेट तसल पुरा आमकां दिवन पेटयला री आमी ते पुरा रेजिनान घालून फ्रेम करून तांकां एक लायफ लाँग प्रिजर्व करूंक आनी करून दितात ओके भारी लायकस कलेक्शन मस्त खुशी जाली तुमकां लवलोन थँक्यू सो मच थँक्यू आमगे लोटत स्मृती कामत अन्यासाची हांगे लागीं ಸ್ವಲ್ಪ उलोया आमी सो फस्ट तुमी खंयची गांवांत उरलां हांव बाय बँगलोरांतल्यान आयल्या सो हांव एक्चुली फूल टायम आर्टिस्ट न्हय आय होल्ड अ फूल टायम जॉब इन अ कॉर्पोरेट कंपनी सो हांव एक्चुली मेडिकल कम्युनिकेशन्स कंपनींत काम करता सर ड्युरींग कोवीड दीस इज अ हॉबी वीच आय पिक्ड अप म्हळ्यार तेदना ते ग्लुमींग टायमान तूं आर्ट वॉज समथींग वीच गेव मी लायक दॅट लायट ऑफ होप म्हणटा न्हय त्या खातीर हांव स्टार्ट केलें बेसिकली हांव मंडळा करता मंडळा डॉट मंडळा तसल करता कॅनवस आर्ट करता आनी वूड आर्ट करता सो हांव वॉल हँगिंग्स फ्रिज मॅग्नेट्स टी लायट होल्डर्स कोस्टर्स तसले पुरा करता असं I would like to thank Youth of GSB for giving this wonderful platform for all the GSB budding artists and entrepreneurs who want to scale up their business. So thank you for the opportunity दिलेले. धन्यवाद Thank you. आमगे लोटत प्रकृती शणे आणि असाची हांगा एक व्हड कलेक्शन पळयताच तुम्ही आर्ट वर्काचे ते कसं पुरें आसा म्हूण सांगून हांगेला उलोवन कोण घेवया फस्ट खंयच्या गांवांत उलोवन येता तीर्थहळ्ळी दाखोवन शिवमोगा ओके सो हाजे खातीर म्हणून तीर्थहळ्ळी तुला ना इतले पुरो आयटम्स घेवन येयले आसा तूं सो हांगा कसं पुरें आसता एक ब्रीफार सांगचें म्हूण जाल्यार मेनली ॲक्रिलिक हांव करचें बट अदर दॅन दॅट थोडे गॉश आनी वॉटर कलर्स आसा ते बट हांव क्लास घेता ऑनलायन क्लासीस टीच करता तो तांतू हे मेजॉरिटी वर्क्स पुरो हांव क्लासान शिकयलेले सो तांचे पुरात थोडे स्पेस करता हांगा ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हाका डिस्प्ले करच्याक इतले दीस भितरूय आशिल्ले थँक्स टू GPL म्हाका डिस्प्ले करचे ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळे आनी थोडे कमिशन वर्क्स करता हांव असं लार्ज पेंटिंग्स सो हें कमिशन वर्क आशिल्लें क्लायंटाले आनी सान वर्क आसा मिनिएचर वर्क्स मेनली रियलिजम ओके सो भारी लायकस कलेक्शन मस्त खुशी जाली तुमकां उलोवन मस्त धन्यवाद थँक्यू फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी थँक्यू आता आमगे लोटू अनुश्री शणे हांणी आसाची हांगेला आर्ट वर्क्स डिस्प्ले दवरलेलो आसा हांगेला एक ಸ್ವಲ್ಪ उलोया सो फस्ट खंयच्या गांवांत उलोवन येता आम्ही कारखाना दाखवून येयले हांव पेंटिंग्स एक 5-6 वर्सां करूं स्टार्ट केला सेल करूंक मागीर मेहंदी वे आर्टिस्ट हांव सो फ्री टायमार हांव म्हगेला पेंटिंग्स पुरो करता बिकॉज ते म्हगेलें फॅशन म्हणून मागीर प्रोफेशनली हांव IT हातूंत आसा सॉफ्टवेअर डेवलपर जावन आसा सो मस्त नमुनेचे पेंटिंग्स आसता त्या ॲक्रिल ऑयल पेंटिंग गॉड आसा पळय त्या ॲक्रिलिक ह्या पॅलेट नायफ मागीर ह्या 3D पॉप आर्ट म्हणून मागीर ह्या पुरो ॲक्रिलिक ह्या गोल्ड लीफ पेंटिंग ह्या नवे नमुनेचे पेंटिंग ओके सो हॉबी बेस्ड पेंटिंग बेसिकली बट हांव बोर्ड एग्जाम बरयला पेंटिंगांतू सो आर्ट वर्कांतू बोर्ड एग्जाम आशिल्लें हांव त्या 9व्या क्लासान दाखोवन बरयलें सो भारी चंद आसा कलेक्शन भारी लायक आसा मस्त धन्यवाद पार्टिसिपेट केलेला आनी आमगे लोट इतलो वेळ उलयला मस्त तुम्ही तितलो वेळ पळयला GPL उत्सवा संदर्भात चलता तसला आर्ट एक्झिबिशन मस्त लायक कलेक्शन हांगा आसा तुम्ही खंडित हांगा येवन एक पंत विजीट दिवूका मिस करू नाकाची आनी 2 दिवस वरला तुम्ही खंडित भाग घेताच म्हण लेखता आसा मेळया आमी GPL उत्सव 2024 हातूंत इतलो वेळ ह्या व्हिडिओ पळयले खातीर मस्त धन्यवाद